Job, Chapter 21. घडण्यो 40 उक्त्यो कोत्तात. उपरांत जॉबान अशें सांगलें, म्हजें चोत्रायेन आयकात. हांव तुमचे लागीं ही इतलीच बुजवण मागतां. म्हाका उलोवपाक संदी दियात. हांव उलोवन सोंपल्या उपरांत तुमच्यान म्हाका थोमणे मारूं येतात. म्हज्या सारक्या मनशा लागीं म्हजो विलाप तर कित्याक म्हजी सोंसणीकाय इबाडची ना तर? म्हज्या उतरांक कान दियात. तुमची वाचा बंद जातली आनी तुमच्या तोंडार तुमी हात दवरतल्यात. म्हाका घडलोलें तें निहाळ्ळ्यार हांवूच नील जातां आनी म्हज्या आंगाक थरथरो येता. कित्याक म्हूण नश्टे मनीस जियेतात आनी तांचे पिराये बरोबर तांची पदवी वाडटा. तांच्या भुरग्यांची आनी फुडले पिळगेची उदारगत जालोली ते आपल्या दोळ्या मुखार पळयतात. तांचे घोराबे आंकांता विरेत देवाची रागाची बोडी तांचे तकलेर उमकळना. तांचो बैल गर्भ तयार करता आनी गर्भपाता शिवाय तांचीं गोरवां वियेतात. तांच्या बालकांक तीं मेंढरां वरी खेळोंक धाडटात आनी तांचीं भुरगीं नाचतात. ते दोल काशीच्या आनी सिताराच्या सुरार ते गायतात आनी पिल्लुकेच्या आवाजाचेर ते संतोसतात. आपलें जिवीत ते खुशालकायेन सादतात आनी शांतीन ते पातालतान देंवतात. तरी आसतना तेच देवाक अशें म्हणटात, आमचे सोशिलो कोडसर, तुजे वाटो शिकूंक आमकां नाका. सर बलिश्ट तो कोण? ताची सेवा चाकरी आमी करूंक? ताचे लागीं मागोन आमकां कसलो फायदो मेळटा? अशें तांकां येवजता. आपले येवजणेन तांणी देवाक खूब पयस दवरलो, देखून ते इतली दौलत जोडूंक पावले. नश्ट्या मनशाचो दिवो पालवलोलो वो ताचेर अदृश्ट आयलोलें आमी कितलेशे पावटी पळयलां जायत. वो देवाक फारीकपण दितना ताची गिरेस्तकाय पाड जालोली. वो एके तोंडाचे काडये भाशेन तो वाऱ्यार उबलोलो वो भोंवरो. एका पाडकुल्याक व्हरता ते भाशेन ताका व्हेलोलो आमी पळयला. ताच्या भुरग्यांक देवान खास सांबाळून दवरल्या. नश्ट्याकूच खास लावूंक जाय आनी ती ताका खबर आसूंक फावो. आपलें निसणटोन ताकाच दिश्टी पडूंक जाय आनी सर पदवेदाराचो क्रोड ताका समजूंक जाय. ताच्या म्हयन्याचे आंकडे उणे कोत्तोच आनी तो एक पावटी गेलो तसो आपल्या कुटुंबाची ताका कसली दादोसकाय मेळटली. पदवेदार मनसुबीदाराची लेगीत नीत कोत्तल्या देवाक कोणाच्यान जाणवाय शिकोवं जाता? आंगांत भरपूर बळ आनी सगळे तरेचे खुशालकायेन दादोसपणान तशेंच भलायकेन आनी सुरक्षीत आसतना लेगीत एक मनीस मरता. आपल्या जांगडांनी चोरब मांडलोली आनी ताच्या फाटीच्या कोंड्यांतलो सार बरो आनी मोव आसतना लेगीत एक मनीस मरता. दुसरो एकलो काळजाच्या कोडूपणांत आनी केन्नाच खुशालकाय चाकोन आसतना मरता. दोगूय एकाच बरोबर दोत्तोरेच्या पोंदाक धुलींत आसतात आनी रोखडेच तांकां दोगांयकूय किडे बसतात. पळयात, तुमच्या मनांत कितें गळटा तें
आनी म्हाका फसोवच्यो खोट्यो येवजण्यो हांव बेस बरो वळखतां. त्या व्हडल्या सावकाराच्या घराचें कितें जालें? तो खोटो मनीस रावतालो तो तोंबू आतां खंय आसा अशें तुमी म्हणटात? यात्रेकारां कडेन तुमी केन्नाच विचारूंक ना आनी तांणी दिलोली ती गोवाय तुमी समजूंक नात? व्हड संकश्टाच्या वेळार नश्ट वाटोवता, पूण देवाचे जट्टेच्या वेळार तो उपद्र्या मेकलो उत्ता जायत. तशें जाल्यार वायट मनशाक ताच्या कोत्तुबां खातीर शिडकावणी दिवपी आनी ताणें केलोल्या कोत्तुबांचें फारीकपण घेवपी कोणूय आसतलो? तो मेल्या उपरांत ताका निखेप जाग्यार वतले आनी ताच्या फोंडाचेर चतूर नदर दवरतले. फोंडाचे दिपोड ताचेर सवकासायेन दवरल्या उपरांत सगलो लोक घरा परतता आनी ताचे आदीं गेल्यात तांचो हिशोब ना. तर तुमचे पळके बुजवणेचो कसलो अर्थ आसा? तुमचो दर एक जबाब विस्वास फावो नासलोलो. देवाचें उतर हें.